काणयेचें नांव भांगाराची चेन. काणयेकार जुडीथ पेरेरा. काणी सादर करता लिनेट डिसोजा. सरकारी आस्पत्रती गतादारणातलीं भुरग्यांनी भायर गेल्लीं, घरदार नासतना वाटेर पडुल्लीं सगळीं ह्या सरकारी आस्पत्रेक येतालीं. थोडीं पिडेस्त तर आनी थोडीं काम करूंक तांकां नासतना पिडेस्त म्हणून दाखोवन थोड्या दिसांचें खाण जेवण मेळत म्हणल्या आशेन थंय येवन रावतालीं. थोडे धाकटेर आनी नर्सां असल्या लोकांचेर बिरमत पावतना आनी थोडे धर्माचें मेळटा म्हणून खावंक आयले गी म्हूण हिणसून फाटीं धाडटाले. बिरमत असल्या गरीब लोकांची. डॉक्टर जेनिफर सोमाराची इंटर्नशीप ड्युटी करून आपल्या हॉस्टेलाच्या रुमाक फाटीं आयिल्ले. ताचे रूममेट मलेशिया गेल्ल्यान एक सुरें बसूंक ताका बेजार जाल्लें देखून सरकारी आस्पत्रेक वचून त्या दुबळ्या पिडेस्ता लागीं उलया म्हणून ताका मोन जालें. भायल्या गांवांत जल्मून व्हड जाल्ल्या ताका कोंकणी उलोवंक येताली तरी कन्नड आनी तुळू येनातली. देखून सांगाता डॉक्टर मालतीक घेवन ते सरकारी आस्पत्रेक गेले. वरां सांजेची 5 जाल्लीं तरी पिडेस्तांक पळोवंक आयिल्ले जण चड नातले. त्या दुबळ्या लोकांक कोण येत पळोवंक? गिरेस्तांक जाल्यार फुलां फळां हाडून लोक वळखून येतो आसलो. पूण ह्या सरकारी आस्पत्रेंत आजचे सगळे दुबळे गतादार नातले. डॉक्टर जेनिफर आनी डॉक्टर मालती रिसेप्शन जाग्यार येतना एक प्रायवंत दादलो एका नर्सा लागीं हात जोडून विनंती करचो दिसलो. नर्स ताका जोर करून धाडूंक पळयताली जाल्यार तो थंय तावन हालोवंक आयकलो ना. हांगा कितें गजाल? डॉक्टर मालतीन नर्सा लागीं विचारलें. डॉक्टर आपणाक हांगा रावंक दिजे म्हणून हट करता. प्रायवंत जाल्यार पिडेस्त न्ही. हांवें ताका वचोंक सांगलें. नर्साची जाप आयकून डॉक्टर मालतीक कठीण राग आयलो. तिणें त्या नर्साक सांगून त्या प्रायवंताक दाखल करिलें. देव बरें करूं पुता, तो सांगा लागलो रडोन. म्हजी बायल सरली आनी आतां म्हाका कोणूय आदार ना. निस्पेस दितेल्याची गत ना. पयशे नात देखून सैरे कोणी लागीं करनात. तुका भुरगीं नात? डॉक्टर मालतीन विचारलें. आसात, तो खंतीन सांगा लागलो. पूण पुताची वर्सां तावन खबर ना. मुंबयच्या गांवांत वचून हे प्रायर हांवें तांकां खंय सोदचें? आसलें दूं ताच्या कश्टार आसा. हांगा तुका चड दीस दवरचे नात. हांव जाता तितले प्रयत्न करतां तुका चड दीस दवरूंक. त्या उपरांत खंयच्या तरी प्रायवंतांच्या घरांत दवरूंक पळयतां. थंय तावन तुका कोणीय भायर काडिशे नात. बरवसो दिलो तिणें. दया करून म्हाका तसली मांडावळ करा पुता. म्हाका कोणीय नात. भुरगीं आसोन नात. सैरीं आसोन पळयनात. देवान दिल्लो जीव देवानच वरिजे न्ही गी. म्हजी साकरी करच्या म्हज्या बायलेक देवान वेलें. पूण म्हाका ह्या संवसारांत कश्ट सोसूंक दवरलें. सगळें समान जातलें. डॉक्टर मालतीन ताका बुजयलें. आमी सोडून घालिना. हांगा आमी सदांय तुका पळोवंक येता. तुका रावची बंदोबस्ती करता. डॉक्टर मालतीच्या उतरांनी त्या प्रायवंताक धैर्य मेळ्ळें. आपणाक रावचें एक ती करून दितेली दिसोंक ना देखून ती एकल्या लागीं वेताना तिचें नांव मेरी डिसोजा म्हूण कळ्ळें. डॉक्टर जेनिफराक तिचे लागीं सोडून डॉक्टर मालती मुखार गेली. डॉक्टर जेनिफरान मेरी बायक हांसो दिल्यो. ती खुशी जाली. आज तुका पळोवंक कोणी येवंक नात गी? ना डॉक्टर, ती सांगा लागली. म्हजो पूत कुली कामाक गेला आसतलो. ताका सारकें काम ना. एक दीस आसल्यार 4 दीस बेकार आनी सून कांय कोणायच्या घराचें काम करूंक गेला आसतलें. दोगा ल्हान नात्रां आसात. हांवें तांकां हांगा हाडूंक नजो म्हळां.
तुका दुसरी भुरगीं नात गे. थोडो वेळ ती ओगे रावली. तिचें बावुरलें तोंड आनी दोळ्यांनी भरिल्लीं दुकां खंत आनी बेजाराय दाखयताली. म्हाका आपलें तोंड दुसरे कुशीन गुंडायलें. जेनिफराक तिची बिरमो दिसली. दुसरो पूत सरला आसतलो म्हूण तिणें चिंतलें. ताणें सर्तीक विचारलें ना. जेनिफर कितें चिंता तें मेरी बायक समजलें. ना डॉक्टर, तूं जिवंत आसा आनी बरे जोडीर आसा, पूण म्हाका तो आसोनी नातल्ले बरी. येदोळ उबें रावन उलोवचें डॉक्टर जेनिफर आतां लागशिल्लें कदेल वोडून बसलें. ह्याका मेरी बाय लागीं आनीकय उलयचें आसलें. मेरी बायन कितल्या वर्सांतावन आपणा भितर बांदून दवरले आकलास भायर घालन आपलें काळीज हाळू करूंक चिंतलें जायजय. खाली हाडां आनी कात मात्र आसली. ती फकत 50 आनी 5 वर्सांची तरी पळयतेल्यांक 70 वर्सांचे म्हातारे बरी दिसताली. डॉक्टर जेनिफराक तिची प्राय आयकून सत पातयेवंक जालें ना. आमी दुबळीं तरी म्हज्या घरकाराक नळ्या कारखान्यांत काम आसलें. ताच्या सांबाळांत आमचे दीस वेताले. रावोंक ल्हान तरी आमचेंच म्हणलें एक ल्हान घर आसलें. देवान 2 चेरके भुरगे फावो केल्ले. मालगडो डेनीस सादो तरी धाकटो हेनरी कठीण सांबळी. दीस बऱ्यान गेल्ले पुता. तिका उलोवन पुरो जाल्लें म्हूण दिसता. डॉक्टर जेनिफरा लागीं इल्लें उदक दिवंक सांगलें तिणें. मुस्त उलयिल्ल्यान कुंकली आनी खरस सड जावन आयली. नर्साक आपोवन डॉक्टर जेनिफरान मेरी बायक उदक दिशें केलें. आमच्या सुखी घराक कोणाची दिश्ट लागली गी, ती सांगा लागली. म्हज्या घरकाराक टीबी लागली. ताचें काम गेलें आनी तो घरा बेकार रावलो. डेनिसाची इस्कोल सोडून ताका कारखान्यांत काम जालें. हेनरी हायस्कुलांत शिकतालो. हुशार आसलो देखून ताचे शिकाप बंद करूंक आमकां मोन आयलें ना. पूण डेनिसाचो सांबाळ वखदाक शिकपाक आनी घरच्या खर्चाक पावनासता गरजागो विकीजय पडलो. घरकारांनी स्वास सोडलो. पूण इतले कश्ट आयल्यारय आमी हेनरीचें शिकप बंद करूंक ना. आतां चिंता ना. ताका कामाक लागून व्हडल्याचें शिकप मुखार जें आसलें तशें दिसता. हे कश्ट येतेनात ती रडली. डॉक्टर जेनिफराक तिची मस्त बिरमोत दिसली. आतां मेरी बायन कठीण कुंकली काडूंक सुरू केली. आतां तूं न्हिदे. फाल्यां तुका पळोवंक येता, डॉक्टर जेनिफरान तिका सांगलें. उरिल्लें तूं म्हाका फाल्यां सांग. पूण मेरी बाय आयकली ना. सगळें आयकून वच, ती सांगा लागली. फाल्यांचें कोण जाणा. म्हजी व्हडली सूख कितें म्हूण जाणाय तूं. घरदार विकून ताका शिकप दिल्लें. व्हडल्या बरी शिकप सोडून कुली कामाक घाल्लें तर आज सांगाता आसतो आसलो. इंजिनियर जाल्लो हेनरी मुंबय काम मेळिल्लेंच घरच्यांचे खबरे विणे काजर जावन माझा मारन जियेतालो. आनी ताची आवय आनी कुली काम करसो भाव कश्टांनी दीस लोटताली. हेनरीक घरची परिगत कळीत आसली तरी ताका पडून वचोंक नासलें. आपल्या ग्रेस्त बायलेच्या कुटुंबा मुखार ताका ताचें कुटुंब दाखोवन लजेक पडूंक नाका आसलें. मेरी बायेच्या गळ्यांत कानांत या हातांत कांयच भांगार नासलें. तिची सगळी कूड रुखा कुडक्या बरी दिसताली. म्हजे लागीं एक बारीक चेन आसली पुता, ती सांगा लागली. पूण म्हज्या पुतान म्हजी आस्थमा सुमार करूंक प्रायवेट आस्पत्रेंत दवरतना अडव दवरली. पयशे काबार जाले पूण पिडा बरी जावंक ना. आळे आतां हांव सरकारी आस्पत्रेंत लोळटां. तितल्या भितर नर्सांनी पिडेस्तांक जेवण दिवंक सुरू केलें. सादें जेवण जीव उरचें तसलें.
डॉक्टर जेनिफरान नर्सा लागी सांगून तिका 1 कप दूध हाडून दिवयलें. उपरांत तिका आपल्या हातांत वखदां दिवन फाल्यां येता तुका मेळूंक म्हणून डॉक्टर जेनिफर आपल्या हॉस्टेलाक गेलें. थंय ताका न्हीद पडली ना. ताचे सदांचे ड्युटेर मुस्तुतारांचे पिडेस मेळटाले. पूण मेरी बायचेर ताका कठीण बिरमत पडुल्ली. कशेंपणी करन ती अडव घाल्ली चेन फाटी हाडून दिवंक ताणें चिंतलें. दीस वेतां मेरी बायची पिडा आनीकय चड जावन आयली. आतां उलोवंक तिका त्राण नातल्लें. 2 शब्द उलयतना करशेताली. त्या दिसा उलोवंक तिका खंयचें बोळ आयलें गी म्हणून डॉक्टर जेनिफरान चिंतलें. सदांय तिका मेळचें ताणें सोडूंक ना. त्या दिसा डॉक्टर जेनिफर मस्त खुशयेन आसलें. आपली ड्युटी करन पयलें ती चेन अडव आसल्या पेद्रू सिकेरीगेर गेलें. ताचे पयशे फारीक करन ती चेन ताचे सांगाता आस्पत्रेक हाडून आयलें. ही चेन मेरी बायच्या गळ्यांत घालतना तिका कितलो संतोश जायत ताणें चिंतलें. कुशेन तें वार्डा भितर धांवन आयलें. मेरी बाय आसल्या कुडांत रिगतना तें कितें पळयतलें. नर्स धवी बेडशीट मेरी बायच्या आंगा वयर व्हरताली. मेरी बायन ह्या संवसाराक आदेवच केल्लो. बेजारायेन भरिल्ल्या डॉक्टर जेनिफराच्या हातांतली चेन ताका कळनासतना मेरी बायच्या पांयां तळा पडली. देव बरें करूं.